चवथ लागीं पावल्या तशे तशे मुर्तीकार राती जागोवपाक लागल्यात। मोरजेच्या उमाकांत पोके हांच्या घराब्यांत फाटली 150 वर्सां सावन गणेश चित्रशाळा चलता। पळयात। मोरजेच्या पोके वाड्यार फाटल्या 150 वर्सां सावन बाबा पोकेचो घराबो गणपती तयार करता। आता हो वेवसाय उमाकांत पोके फुडें घेवन वतना दिसता। ह्या वेवसायांत ताका ताचो घराबो, सोयरी आनी इश्ट आदार करतात। परंपरे प्रमाण हो वेवसाय पोके घराब्यान चालू दवरला। ताचो भाचो, चुलत भाव आनी इश्ट कॉलेजी उपरांत सांजे वेळार ताका मदत करतात। कांय लोकांक अशा कलेची आवड आसता ते ह्या वेवसायांत येतात, पूण आतां खंय तरी ह्या वेवसाया कडेन तरणाटे कमी वळटात। पयलीं आमच्या घरान खूब करताले गणपती, आता ती कित्याक बंद जाली शाळा? बंद जाली ते हे ना वाड ना व्हरपाकूय लोकांक करपी कोण ना। तुम्ही आता हय बाबा पोकेगेर येता शिकपाक आनी मुर्त्यो करतात, तरी तुम्ही काय अनुभव काय आता नवीन कलाकार जर तयार जातले जाल्यार काय सांगपाक सोदतात? ते आमी करता तशें मातशें बारीक हें कशें भरप। ह्या जर कलेन इलो नवीन कलाकार जाल्यार ताका फायदो आसा अशें दिसता तुका? फायदो आसा तेजो। कितें करचें पडटलें त्या कलाकाराक? आमकां हें करूंक जाय आयडी तकलेन परिचय हे घेवंक जाय, अनुभव घेवंक जाय। आता सगळी कडेन आमकां दिसता पळय प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो खुबश्यो आसात। कारण कितें तेचें कारण? तुमी आतां जाणकार ह्या हेतून कारण कितें आसतलें? लव जाय म्हणटा न्हू, वजन कमी जालें, माती काम कमी जालें। सांगपाचें म्हणजे जेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना आमी पळयताले की आमचे बाबा, आमचे काका तेच हे काम करताले आनी सांगपाचें तेंचे कडसूनच हे आमकां म्हणजे जेन्ना आमचो आजोबा आनी बाबा ते करीत तेन्ना तेंच्या खातीर ही आमकां आवड लागली। आनी आतां तो ना आसा, पूण तरी सुद्दां आमकां जेन्ना आसलो तेन्ना तेचें आमकां मार्गदर्शन खूब आसलें। म्हणजे आतां तेचे कडेन काम जर अशें कमी जातालें, पूण तरी आमकां ते अशें पेंटींग करपाचें, अशी सासो कसो भरपाचो हे मार्गदर्शन तेंचें आमकां खूब आहलें। हांव 2 वर्सां येता हय येता। तुका आवड कशी तयार जाली? काय मामान आपयलो म्हणून आयलो काय तूं स्वता आयलो? हांव मामा कडेन जेन्ना जेन्ना इलो न्हू तेव्हा तेव्हा मामा जे काम करतालो तेव्हा हांव तेच्या वांगडा बसून ते करतालो। कितलो टायम दिता तूं? हांव कॉलेजीक वयता, कॉलेजीक वयता, दनपारचो येता बसता करता। गुड। आनी मागीर तुजी स्टडी बी उरलेली केन्ना? स्टडी बी राती करता। म्हाका आतां कमीत ती 7 वर्सां जाली। 7 वर्सां सर करता। कितलो टायम दिता तूं मुर्ती करपाक? ते मे बी ती डिपेंड करता की मुर्ती कशी आहा, डिझायनीची आहा कशी आहा तेजेर डिपेंड। आनी समज आतां नवीन तुज्या सारके नवीन कलाकार आयले जाल्यार ते आपले करियर घडोवंक शकता ह्या मुर्तीन अशें तुका दिसता? दिसता। कितें करचें पडटलें तांकां? येवन तेंच्यांनी शिकपाचें काम कशें कितें करूंक जाय कितें नाका तेंच्यांनी पळोवंक जाय कशें काम करता कशें ना। तेज्या वरसून तेंच्यांनी मार्गदर्शन घेवपाचें की करपाचें की ना अशें। सो आमी बेजिकली कॉलेज स्टुडंट। कॉलेज। सो आमकां उमाकांत बाई पूण आमी संदी दिला बरी आमकां हें काम शिकोवपाक। आतांच्या जनरेशनाक हें काम खबर ना माती हातीन घेवपाक। जी आमची संस्कृती आहा, जे आमचे ट्रेडिशन आहा ते आमकां जाणून जावंक जाय। सो थँक्यू म्हणटा आमी उमाकांत बाईचे जे आमकां काम शिकयलां आनी फुडें करपाक संदी दिली। आतां आसतली 15 वर्सां तरी। ल्हानपणा पासून मी पयलीं पेंटींग बीन पयलीं देवळान करी न्हू तेन्ना हांव असो हळू पळय जनेलांचो आनी पेंटींग बीन अशें करी। मागीर एकदां उमाकांताचो बाबान उंदीर काडपाक बी शिकयलें। मागीर हळू हळू उमाकांतान मागीर पेंटींग कशें करप, उंदराक कशें कलर मारप ते शिकयता। कितलो टायम दिता तूं दिसाक? दिसा म्हटल्यार हांव आतां कॉलेज सुरू जाता सकाळी कॉलेज शिकता कॉलेजीक आनी मागीर टायम मेळटा तसो येता। सांजचो असो येता। मातयेन हात घालपाक बी काय हे जाता अडचण कशी दिसता? ना हातीक लागता न्हू माती केन्नाय चिकट आसता? काय ना?